माजोड्डीच्या कांय गावांनी अजून मेरेन बरे दीस येवंक ना। पुराय रस्ते कामा खातीर खणिल्ले ते अजून मेरेन तशेच आसा, जाका लागून येरादारी करप्यांक दिसपट्ट्यो सरकसी करच्यो पडटात। तशेंच कुशीच्या घरांनी लेगीत धुल्ल रिगता। संबंधितांनी रस्तो दुरुस्त करताच म्हणून आश्वासन दिल्लें, पूण केन्ना? थळावे रस्त्यार देवसर वेचून हाडिल्ले पंच वांगडी करतात कितें? पासयेंस सोंपिल्ले माजोड्डेकार जाप मागतात। खंय तरी सरकार फाटी पडटा आणि सरकारान हे लोकल गव्हर्नमेंट लोकल ऑथॉरिटीजांक धरून लोकांकूय हो ग्रांटेड घेतलेले हो धुल्ल हो लोक पळय रेजिडेंट्स हो पळय खाता तो म्हाका दिसता दोळ्यांत दुखें येता। तुवें हे लोकांक ग्रांटेड घेतल्या कोण रिस्पॉन्सिबल लोक हिंद उबे रावपाक लोकांक they should be immediately sacked. You come to Majorda and see the state of these affairs of these roads. गोंय उदरगतीच्या दिकेन नेटान पावला मारीत आसा, पूण प्रत्यक्षात पळयल्यार गोंयच्या कांय गावांनी उदरगती बाबतीत फकत भाशणां जाल्या, मात उदरगत नदरेक सुद्धा पडना। माजोड्डा कितलेशेच म्हयने जाले संबंधितांनी कामा खातीर गांवांतले रस्ते दोनूय वाटेंतल्यान खणिल्ले, पूण हे रस्ते दुरुस्त करपाक अजून मेरेन कोणाकच म्हूर्त मेळनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला। माजोड्डेच्या गांवांतल्या रस्त्यांची हालत पळयल्यार खंय दोळ्यांत दुकां येता। दिवाळी जाली, नातलां जाली, आता पावसाची वाट पळयतात वय। आदीच हांगा अपघातांनी भर पडत आसा, आता कोणाच्या मरणाची वाट पळयतात। PWD मंत्र्यान खड्डे मुक्त गोंय म्हणिल्ले, पूण ते केन्ना? आमच्या आता मनाची डेडलायन सोंपला। हो रस्तो जाता तितले बेगीन जाग्यार घालात। पासयेंस सोंपिल्ल्या माजोड्डेकारांनी चाळण जाल्ल्या रस्त्यांचेर देऊन सरकाराक गाराणें घातला। हे रस्त्याची तरी हालत पळयत न्हू जाल्यार दोळ्यांत दुखें जाय। आनी हे रस्तो मंथ ऑफ एप्रील मेयान हो तेणी म्हणलेलो एक सायडीन हाय टेन्शन लायन घातल्या एक सायडीन लो टेन्शन लायन घातल्या आनी दोनूय सायडीन तेणी रस्तो फोडून व रस्त्याची आयज तुमी फोटोग्राफीचेर तुमकां दिश्टी पडटा हे रस्त्याची हालत कितें जालो दोन मोटरसायकल उडोवन वचपाक रस्तो कार्पेट एरिया उडोवन आनी लास्ट एप्रील मेयान हे पळय काम स्टार्ट केल्लें ते तेणी पावसा दिसांनी हें पुरोवन काबार केल्लें आनी तेणी एक एश्युरन्स दिलेलें की आपूण पावस पडटा पावसा पडल्यान आमी रोखडेंच हें काम सुरू करून कार्पेट एरिया घालून तें क्लियर करता। म्हाका दिसता लोकल गव्हर्मेंट लोकल ऑथॉरिटीज आहा पळय तेणी एफर्ट घातलेलो आहा की हें काम करून दिवचें म्हणून, पूण म्हाका दिसता खंय तरी सरकार फाटी पडटा आनी सरकारान हे लोकल गव्हर्मेंट लोकल ऑथॉरिटीजांक धरून लोकांकूय हो ग्रांटेड घेतलेले आहा आनी हितून म्हाका खबर ना आतां कित्याक लागून हें काम बंद आहा तें। हे रस्त्याचेर हो मेन एरिया ट्युरिजम एरिया आहा, ट्युरिजम सेक्टर इज ऑपरेटिंग सायड दोन स्कूल एक स्कूल आहा एक कॉलेज आहा बिजनस इस्टॅब्लिशमेंट्स आहा लोकांची हो धुल्ल हो लोक पळय रेजिडेंट्स हो पळय खाता तो म्हाका दिसता दोळ्यांत दुखें येता हें पळोवन। हे तुमी आयज हें काम लोकांक अशें खबर कित्याक रावन करता? हे कोण जबाबदार हेजो? आयज हांवें मिस्टर कलदेर हांवें नांव घेवचें पडटा। मिस्टर कलदेर ही इज द एई ऑफ दीस सेक्शन। ते म्हाका आयज सकाळीं सांगलेलें की आपूण हांगा येवन लोकांचें कितें आहा पळय तें आय वील गीव सम टायम लायन्स आनी रोड मॅप हाऊ दीस वील बी गेट रिजॉल्व। पूण आतां तो म्हजो कॉल काडना कसो। आयज हांव विनंती करता बाब दिगंबर कामती कडेन ही तुजी हें जी पळय थोडो टायम तुका दिल्लो पळय गव्हर्मेंटान आफ्टर टेकिंग ओवर दीस मिनिस्ट्री तुजो हो टायम सोंपलो। तुवें सांगलेलें लोकांक आश्वासन दिल्लें हे सगळे खड्डे पळय पडल्या ते आपूण सगळे रिपेर करतलो म्हणून। यू कम टू Majorda and see the state of these affairs of these roads. मनाची डेडलायन सोंपल्या। लोक आतां लॉ लेगीत आनी ऑर्डर हातीन घेवपाक तयार आहा। हे परिस्थितीचेर पावलेलें आहा सिच्युएशन एंड वॉट आय से इज विथ फॅक्ट्स बेस्ड ऑन फॅक्ट्स। आनी हे सरकाराक हे ज्युनियर इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर किंवा तो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किंवा तो दिगंबर कामत हे तुका इन्फॉर्मेशन आयचे लास्ट इन्फॉर्मेशन आनी हेज्या फुडें लोक बरेपण घेवन वचपाचो ना। हांवें सांगलां तशें 14 तारीख पासून महासंक्रांतीचो दीस बरो दीस त्या दिसा आमकां तुमच्या दारां येवपाक लायनाका। आमचे रेल्वे स्टेशन आहा हिंगा रेल्वे स्टेशन आसतना पासून लोक येता वयता तांकां बी कितलो कास्तीक हांगा कित्याक रस्ते सारके आमचे पेळे जालो आहाय। हे रस्त्याक एक नदर घालपाची गरज आसा आनी रस्ते करून दिवंकूच जाय आमकां। हे रोड जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर कितें घेता काम घेता इलेक्ट्रिकल वर्क घेता कितें घेता हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
जेन्ना आमगे गव्हर्मेंट तांकां दिता काम दिता ते सारके निवड करपा जाय काम वदकाकूय तें काम करून असो जायना सांगो म्हळ्यार हो रोड आतां तें कॉन्ट्रॅक्टाचे गेला वीथ द रोड फिनीश करपाचो वद पाट रोड आतां एक वर्स पळय आतां एप्रिलान म्हळ्यार आतां एक वर्स पळय खूंय हाय आमगेले पंचायत मेंबर्स आनी जे आम एलेक्ट केला ते मेंबर्स खूंय हाय स्पेशली द पंचायत मेंबर्स आमगे तूं म्हाज्या पंचायत चोय जाता तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कित्याक तें काम इनवॉल्व करून तें काम एलेक्ट केलें फुडें तरी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी लोक हिंग उबे रावपाक जाय लोकांना जायना तेश कोन जावपाक शकना तें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही